सामान्य लोगों की आजीविका, आर्थिक गतिविधियों को कम से कम नुकसान हो, अर्थव्यवस्था की गति बनी रहे, कोई भी रणनीति बनाते समय हम इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। ये बहुत आवश्यक है और इसलिए लोकल कंटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करना बेहतर होगा। जहां से ज्यादा केस आ रहे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा और तेजी से टेस्टिंग हो, प्रिकॉशन्स घेवप म्हणजे मास्क वापरप, सॅनिटायझेशन ही सगळी प्रिकॉशन्स घेवप आणि वॅक्सिनेशन्स हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिवप हेच ठरलां. बट आर्थीक इकॉनॉमिकल एक्टिविटी पुराय बंद करून चलचें ना अशीच मेसेज आसा. काही स्टेटींनी थोडे बहुत रेस्ट्रिक्शन्स घातल्या. आमच्या स्टेटीत आमी जी रेस्ट्रिक्शन्स घातल्या ती लोकांनी पालन करप गरजेचें आसा. विशेष करून ज्या ज्या जाग्यार क्रावडेड गर्दी जाता थंयसर आमी खरें म्हणजे ओपन प्लेसींचेर 100च्या पेक्षा चड लोक आसचे न्ही आनी क्लोज प्लेसींचेर 50% ऑफ द कॅपेसिटी आसचे. आमी परत एकदा स्ट्रिक्टली मॉनिटरींग जें आसा हें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशना कडल्यान केलें वयतलें. पॉलिटिकल पक्षांनी सुद्दां म्हाका दिसता ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हांच्यांनी व्हडल्यो मिटिंग्स घेवच्यो न्ही, खूब बारीक मिटिंग्स ज्यो आसा आनी सगळें सोशल डिस्टन्सींग पालन करून तेंच्यांनी घेवचें हेजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आनी आमच्या डेप्युटी कलेक्टरांनी काडलेल्यो ऑर्डर्स आनी फॉलो करच्यो.